सवय बरयणार वल्ली क्वाड्रस अजेकार, सादर करपी वी.पी. लोबो, मुंबय. तुका कितलेशे फावटी सांगला, एक फावटी कॉल बेल दामल्यार आयकता म्हण. दार उगडतानाच एका हातीन दिसाळें घेवन आनी एका हातीन दोळ्यांचें वोकल सारकें करीत गॉडसेन सवय असो देंकणो घालो. सवय परीस आजूय घरकामाच्या बायलेन अपराधी जिनोस तोंडार घालून गोरवां परी भितर रिगोन कुजनाच्या बगलेच्या बाल्कनीत तावन झाडू हाडून घर झाडूंक लागले. गॉडसे सिटींग रुमाच्या बाल्कनींत आपल्या बीन बॅगाचेर बसून दिसाळें वाचतालो. बगलेन चायेचें कप्प येदोळूस खाली जाल्लें. तातूंच ओडून पालवयल्ल्या सिगरेटीचें मुळकाट इगल्लें. सट्ट करून ताच्या मतीक झळकलें. फकत एक फावटी कॉल बेल दामल्यार पुरो म्हणलें रजार केल्लें आदल्या घरकामाच्या बायलेक शिवाय ही थोड्या हप्त्या दिस आयिल्ली. पूण गॉडसेच्या तोंडार जावं मनांत जावं कसलेंच सुरसुरें नातलें. एका फांत्यार उठोन रातीक न्हिदूंक वेता पर्यंत आवाजच आवाज. 14 माळयेच्या त्या सिंगल टावरांत गॉडसे 11व्या माळयेंत रावतालो. एका फांत्यार केदना दूदवालो, केदना पेपरवालो, केदना फूलवालो, मेडां, एकले रांदूंक, एकले घर नितळ करूंक, आनी रांदूंक मेड आयिल्लेंच ताका सक्कड काम उठावटी जाय. देखून बटाटे उगडूंक सयत कुक्कर, दाळ शिजोवंक कुक्कर, शीत करूंक कुक्कर म्हूण एका पाटल्यान एक कुक्कराच्या शिळोन्याचो गाज पावनातल्याक सकला वेगवेगळ्या इस्कोलाच्या बसांनी हॉर्न मारचो आवाज, कारां रिक्षाच्या हॉर्नाचो आवाज आयकून करकरे भोगताले. हें पावनातल्याक बगलेच्या फ्लॅटांत सकाळीं पाठ पुजा आनी कंपनीचो आवाज. तुजें नांव कितें म्हळें? गॉडसेचो ताळो गरजेच्या कीवड आसलो. मंगल झाडू मारनाच्या मेडान एकच पावटी भियान आंग काडून परत अपराधी जिणसार बाल्कनी तेवशी पळोवन जाप दिली. हें कसलें नांव? मंगळ आसूंक जाय, गॉडसेन सांगलें. मेड झाडू मारून आसलें. भितरलें निच्छें कूड, भितरली बाल्कनी, उपरांत भायलें कूड, बाल्कनी आनी कुजन. उपरांत बालदेंत उदक घेवन तातूंत थोडें फिनेल घालून घर पुसून कुजनांत जमो असो कचरो कचऱ्याच्या बॅगाक भरून घरा भायर दवरून वचूंक जाय. 20-25 मिनटां लागतात. सक्कड सवय केल्या. मेडां सयत दिसाक 10-15 घरांनी काम करतात, देखून तांकांय दरवड. घर पुसून जाल्लेंच गॉडसे उठून फुलवालीन हाडिल्ल्या फुलांचो हार वणटीचेर उमकळायल्ल्या समेस्त कुलदेवीच्या फ्रेमाचेर घालता. अगरबत्ती पेटयता. 3-4 फावटी तो त्या फ्रेमाचेर भोंवडायत त्या स्टँडाचेर दवरून कांपीन वाजयता. ही 3 तावन 3.5 मिनटांची सवय गॉडसेची. जाती हाती कचऱ्याचें बॅग घेवन वेच्या मेडाक परत देंगणो घालो. बाल्कनीच्या रातच्या जडांक उदक घालायलें. मेड परत अपराधी जिनोसार आपली गोमटी सकला घालीत परत नानयेक वचोन तांतलें एका मग्गांत उदक घेवन हाडून बाल्कनीचेर छाट्टेनी आसच्या जडांक उदक दिताना गॉडसेची मनांतलीं उतरां भायर आयलीं. तुमकां काम उणें आनी पगार चड जाय. परत तें मेड गोरवां परी कितेंच उलयनासतना चल्लें. कांय 3.5 वर्सां जाल्यांत गॉडसेन घाटकोपरच्या ह्या बिल्डिंगांत शिफ्ट जावन. पयलें तो चुन्ना वाटेन ते कॉलनींत रावतालो. मिल्लांत काम करूनासलो. उपरांत लोकल कॉर्पोरेटाचो खासगी कामाचो जातच मिल्लांचें काम सोडून समाजसेवेचो वावर म्हणून दीस सारले. उतरांक देंगणे घालून उलोवची ताची सवय, देखून ताचे लागीं दीस काडूंक कोणाकच जायना. थोडे फावटी बिल्डिंगाचे वॉचमॅन एकामेका उलयताले म्हणली खबर गॉडसेच्या कानांकी पडली. बिल्डिंगाचे वॉचमॅन सयत सडताव नेपाली. नांवातकीत बहादूर तरी एक वड देंगणो घाल्यार जी शाब म्हणटाले. कितलो तेंमतान तुमी काम करतात
एक निर्मळ घर काम करच्या बायलेक तुम्ही सोदूंक शकनात. आयले वार तिसरी मेड काम सोडून गेल्ले पर्यंत गॉड्सेन इंटरकॉमाचेर वॉचमॅनाक धमनो घाल्लो. मेडां सयत जायतीं येतालीं बिल्डिंगा सोदून, कामां सोदून, आनी सर्वांचो विवर त्या बिल्डिंगाच्या वॉचमॅना लागीं आसतालो. थोडे वॉचमॅन सयत तांचे कडल्यान कमिशन घेताले. सकाळींच्या करकऱ्यामध्ये मेडांचें रामायण. हांकां सयत कोण औरंगाबाद, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आनी खंय तावन आयिल्लीं मेडां मराठींत कितें सगळ्यो गजाली उलयतात. पूण हे फावटी आयिल्ली मेड सर्तीक कितेंच उलयनातलें. तिणें उलोवचें एक दोन शब्द म्हळ्यार हूं आनी जाती हूं. थोडे फावटी गॉडसेन मतीन चिंतलें आसा, कांय म्हजें देंखणें आयकून मंगळार रडोंक आसा गी. कित्याक म्हळ्यार केदनायची तें तोंड पळयतना सयत तें ल्हान बावुलें दुखेस्त आसतालें. हे सर्व तांचे वेस. गायरां बरवे परी नटन करचें, पूण बुदी कोल्याच्यो. परत मतींत आठोवंक गेलो ताणें. गॉडसे जाणा आसलो कोणा तावन कशें काम करूं जाय म्हूण. कोणा लागीं कांय सडगेन उलयल्यार उपरांत तांचें नाटक सुरू. कोणाक रजाकय, कोणाक पगार चड जाय, कोणाक तांच्या सयऱ्यांक काम सोदून दिवचें, आनी कितें. आतां गॉडसेन संवय केल्या फकत देंखणें घालून काम करूंची. थोडे दीस गेल्ले परी मेड रांदून आसले परी तिचें मोबायल रिंग जालें. गॉडसे बाल्कनीचेर बसून दिसाळें वाचतलो तरी ताचें कान नीट जालें. रांदपाचें मेड फोनाचेर उलोवन आसलें. हो वय छे जायत सांगता. साब आज मंगळा कामाक येनाकय. फोन बंद करीत रांदपाच्या मेडान गॉडसेक उद्देशून सांगलें. कितें गजाल? तर घर नितळ कोण करता? आज तुमचो नितळ कर. गॉडसेन सवय परीस जाप दिली. रांदून जाल्लेंच झाडू हाती घेवन मेड म्हणालें, तिचो पती पिवंडो तिका सुशेगात मारता. काम करिना बगार बायले करना काम करून जी येता बडवा. गॉडसेन तिच्या उतरांक सडीत गुमान दिलो ना. मेड सयत घर नितळ करतना कितेंगी पुरपुरण आसली. ती कोणा विशीं उलयता म्हणलें गॉडसेक समजलें ना. छे मंगळा दिसता गायरा परी, पूण तितलें मासूम आसचें ना. फाटल्या इतल्या दिसांनी आपणान पारकिलां. कितें देंखणें गेल्यारय तें बिलकूल रडना. गॉडसे आपल्या डायरेंत नोट करनासलो. काम करीन येतलो दीस तो मेजून दवरतालो. म्हयन्याचो पाग दितना सांबाळांतलो कातरूंक उडास जायत म्हणले चिंतनेन. दुसरे दिसा मंगळा कामाक आयलें. गॉडसेची नदर तिणें लिपोवंक आशिवच्या तोंडाचेर पडलीच. एक दोळ्यांचेर काळबान पडली. कपालाचेर तामशें दाडकें. ओंठांचेर फुटून दाट जाल्लें काळें रगात. कित्याक गी गॉडसेक आज देंखणो घालूंक मोन आयलेंच ना. पूण समाधानेन ल्हव ताळ्यांत उलोवची संवय आजून गॉडसेन केल्ली ना. देखून तो वगत रावन दिसाळें वासी लागलो. पूण काल रांदच्या मेडान उसारलीं उतरां यादी घायलीं. काल कितें जालें मंगळा? गॉडसेन हळू सवाल करूंक प्रयत्न केलें. पूण देंखणें घालून संवय केल्ल्या ताच्या ताळ्यांत हळू आवाज आयलो ना. गॉडसेन काल मिठाई दुकानांत थोडे लाडू हाडिल्ले. कांय एक लाडू मंगळाक दिवया म्हणून तो उठलो आनी घर नितळ करून कचऱ्या बॅग घेवन येवच्या मंगळाक सांगी लागलो, तुवें आनी गोरवां परी करची संवय सोडी जाय. तुका कशें ताणें अशें मारचें? तूं कित्याक गायरां परी वगेस रावताय? धर हो लाडू घे. मंगळान आपलो हात मुखार करून तो लाडू घेतलो. लाडू घेताना तिच्या दोळ्यांतले गळून येवचे 2 तेबे दुकां मात्र गॉडसेच्या दोळ्यांक पडनासतना गेली नात.